फुडले 3 दीस चिमलाच्या तळ्याचे सर्वेक्षण चालूच उरपाची शक्यताय आसा। या सर्वेक्षणात पर्यटन खात्याचो सल्लागार प्रमोद बदामी, डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम, एनआयओचे तज्ञ अधिकारी आणि थळावे गावकार हाजीर आशिल्ले। सध्या तज्ञाच्या पंगडान तळ्याची शिमो थारावपाचे काम हातात घेतला। उपरांत बफर झोन, सैमीक झरे आनी लागसरची जमीन मेजतले। सर्वेक्षण पुराय जातकच तज्ञ आपलो अहवाल तयार करतले आणि तो थळाव्या गावकारां मुखार सुचोवण्या आनी हरकती खातीर दवरतले। बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी चिमलाच्या थळाव्या मदीं जाल्ले बसकेत तळ्याचो प्रभाव क्षेत्र थारावप आनी युनिटी मॉल मेरेनच्या वाठाराचे सर्वेक्षण करपाची कबलात जाल्ली। या निर्णया मेरेन संबंधित अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा सर्वेक्षणाक हात लायिल्लो, पूण सुरवेक फकत एका सर्वेक्षण क्रमांका खातीर सुरू केल्ल्यान गावकारांनी हरकत घेतली। तळ्याचो मुखेल भाग दुसऱ्या सर्वेक्षण क्रमांकात येता असो दावो करून गावकारांनी वाद घातले। उपरांत शेनवारा सकाळी परतून सविस्तर सर्वेक्षण सुरू केले। मजगती थळाव्या गावकारांनी या सर्वेक्षणाचेर आपली भूमिका स्पष्ट केल्या। हो सर्वेक्षण फकत युनिटी मॉला खातीर न्हय तर ओलसाण्याच्या वाठाराचे अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर आसा अशें थळाव्यांचे म्हणणे। युनिटी मॉल प्रकल्पाचो एक भाग तळ्याच्या बाधित वाठारांतल्यान भायर सरलो तरी आमी ह्या प्रकल्पाक तेंको दिवचे नात। हो ओलसाणेचो वाठार सदा खातीर सुरक्षीत उरचो आनी फुडाराक युनिटी मॉल सारकिले हेर खंयचेय प्रकल्प हे सुवातेर येवचे न्हय हो ह्या सर्वेक्षणा फाटलो मुखेल हेतू अशें ताणें स्पष्ट केले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।